आयतारा दिवचल साखळे रस्त्यावयल्या कुळण कारापूर वाठारात अनवळखी ट्रकान धपको मारिल्ल्यान रस्त्या कुशीकची उदकाची पायपलायन फुटपाचो प्रकार घडलो। पायपलायन फोडून अनवळखी ट्रकान मात घडणूक थळावयल्यान पळ काढलो। पायपलायन फुटिल्ल्यान सध्या उदकाची व्हडा प्रमाणात नाशाडी सुरू आसा। पळयात। आम्ही आता हांगा उबे आसा जो बिचोले रोड गेला हांगा कुडसाकडे म्हणटा थंयसर आनी तुमी हांगा आतां एक पळयता तुमी हांगा एक पायपलायन फुटल्या आनी म्हज्या अंदाजा प्रमाणे एक वरभर पयलीं अशी फुटल्या आसतली ती फातोडी केल्यार कळना तें पण आमी आतां थंय आतांच्या स्पॉटाचेर आसा आनी पाण्याची नाशाडी जाता भयंकर नाशाडी तुमी आतां पळयतात। आयज सगळी कडेन पाणयाच्यो समस्या आसा, सगळी कडेन नळ कोरडे पडलेले आसा, धरण आटलेले आसा। कारापूर ह्या भागान सगळ्या सरवण मागीर हे सगळ्या भागांनी आसा ते साखळी पाणयाच्यो समस्या आसा तेन्ना हे जे आतां हे जी जलवाहिनी फुटल्या बेगीनच्या बेगीन PWD म्हणून कोणाक जे लागता ऑथरायज आसा PWD आसा मागीर पंचायतीन सुद्दां हेचेर हें पळोवचें आनी हे जे आसा ते रिपेरींग करून घेवपा खातीर प्रयत्न करचे सगळ्यांनी आनी बेगीनच्या बेगीन लोकांचे जे नळ कोरडे आसा ते पाणी हांगा वाया वयचे न्हू इतली आमची मागणी आसा। कित्याक लागून फुटले अशें दिसता? हे आतां कशें जालां हे म्हाका अंदाजान हांगा दिसता की सायडीक हे दिसता ट्रकाचो एक ट्रक असो भितर घुसला असो दिसता आनी ट्रकानसून हो थंय व्हरोन ती ट्रक तो सायडीक मारला ते हेचेर पायपलायनीचेर ते सगळें दिसता सारकें आनी ताका लागून हे फुटल्या आनी हे मॅक्झिमम हे आतां जे पाणी वाया वयचें न्हू म्हणून बेगीनच्या बेगीन जाता तितलें तात्पर्य दाखोवन हे म्हणटा तें रिपेरींग करून लोकांक न्याय दिवचो आनी पाणयाचो हो विल्हेवाट जावचो न्हू ही म्हजी मागणी आसा। हांव सद्या दिवचल साखळे ह्या मेन रस्त्याचेर कारापूर कुळण वाठारांत आसा आनी तुमी पळोवपाक गेल्यार म्हाज्या फाटल्या वाटेन एक उदकाची पायपलायन फुटून तातूंतल्यान व्हडा प्रमाणांत उदक व्हांवून फुकट वचत आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एका ट्रकान रस्त्या भायर वचून हे पायपलायनीचेर धपको मारिल्ल्यान ही पायपलायन फुटिल्ल्याचें कळटा। पायपलायनीचेर धपको मारल्या उपरांत जो ट्रक चालक आसा ताणें ट्रका सयत घडणूक थळा वयल्यान कुड्ड्यो काडिल्ल्यो आसा। 2 दिसां पयलीं दिवचलच्या मुस्लीम वाड्याचेर अशीच एक उदकाची पायपलायन फुटिल्ली तेन्ना दिवचल वाठारांत 2 दीस उदका खातीर लोकांक वळवळे काडचे पडिल्ले। आतां मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही सकाळच्या 11 वरांचेर पायपलायन फुटल्या आनी अजून मेरेन तरी हे पायपलायनीची दुरुस्ती करपाक हांगा कोणूच पावोंक ना। मात ताका लागून हे पायपलायनींतल्यान जे उदकाचो घसघसो व्हांवून रस्त्या वयल्यान व्हांवून सकयल फुकट वचत आसा। संबंदीत खात्यान हेची बेगोबेग दखल घेवन हे पायपलायनीची दुरुस्ती करची अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।